नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नवी दिल्लीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बसकेक नेट. संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि घर मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्वां जारी. पाकिस्तान नागरी वस्ती आशिल्ल्या शारांक लक्ष करता. तुर्कीच्या ड्रोनाचो पाकिस्तान करता वापर. विदेश मंत्रालय आणि भारतीय सैन्य दळाच्या जोड पत्रकार परिशदेन माहिती. घर मंत्रालयान राज्यांच्या मुखेल सचिवांक बरयले पत्र. आपत्कालीन ताक वापरपाची दिली सवलत. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी हवाई हमले आणि ब्लॅकआउट परिस्थितीत मार्गदर्शक तत्वां केली जारी. ड्रोन वापराचेर घाल्या बंदी. भारत क्रिकेट नियामक मंडळान IPL सर्तीतले खेळ केले स्थगीत. देशाच्या संरक्षणाच्या दिकेन घेतले मुखेल पावल. आता खबरो विस्तारान. भारत आणि पाकिस्तान मजगती चालू आशिल्ल्या तणावाच्या परिस्थितीक लागून केंद्र सरकारान देशातल्या गरजेच्या व्यवस्थेचेर आणि सेवांचे तयारेविशीं नियाळ बसका घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी उप्राशिल्ल्या परिस्थितीक लागून केंद्र सरकाराच्या दर एक मंत्रालय आणि खात्याक राष्ट्रीय तयारी आणि आंतर मंत्रालयीन समन्वय घडून हाडपा खातीर म्हत्वाची पावलां उखल्ल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी आयज भलायकी खात्यांतली मुळावी बांदावळ आणि तयारेविशीं आपल्या मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेन नियाळ बसका घेतली. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी BSF आणि CISFच्या महानिर्देशकांची बसका आपोवन सध्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. दर खिणाक बदलपी परिस्थितीच्या फाटभुंयेर ह्या दळाच्या तयारेविशीं घर मंत्री अमित शाह हांणी चर्चा केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी CDS बरोबर बसका घेवन सैन्य दळाच्या तयारेविशीं चर्चा केली. इतल्या मजगती नागरी संरक्षण संचालनालय आयज दनपारा नवी दिल्लींत एअर रेडीची चाचणी करपाचे थारायल्ले. 15 ते 20 मिनटां खातीर जावपी ह्या चाचणी वेळार सामान्य लोकांनी शांत रावन सहयोग करचे अशें आवाहन केल्लें. आयज सांजे विदेश मंत्रालय आणि भारतीय सैन्य दळाच्या जोड पत्रकार परिशदेन विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग भारत पाकिस्तान मजगती चालू आशिल्ल्या हवाई कारवाये विशीं माहिती दिली. पाकिस्तानान 36 जाग्यांचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो. तशेंच पुंछाच्या गुरुद्वाराक लक्ष केलें अशी माहिती विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी दिली. Owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian armed forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident. जम्मू काश्मीरच्या उरी, पूंछ, राजौरी, उधमपूर यासारख्या जाग्यांनी पाकिस्तानान नियंत्रण रेखा पार करून हल्लो केलो. हाका लागून कांय भारतीय सैनिक जखमी जाल्यात अशी माहिती कर्नल सोफिया कुरेशी बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था. ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है. प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं. इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया. पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए. इनमें से एक ड्रोन AD रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा.
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। हल्ल्यावेळार 300 ते 400 ड्रोनांचो वापर पाकिस्तानान केलो। हातूंत तुर्की ड्रोनाचो लेगीत वापर जाला। पाकिस्तानान नागरिक विमानांक ढाल करून वापरल्यात अशी माहिती विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांणी दिली। Night of 8-9th May 2025, Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. भारत आणि पाकिस्तान मजगती उप्राशिल्ल्या झुजासारख्या परिस्थितीक लागून वेगवेगळ्या सामाजिक माध्यमांचेर प्रसारित जावपी खबरांची सखोल चौकशी केल्या उपरांतूच आणि सरकारी सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या माहितीचेरूच विश्वास दवरचो अशी कळवणी सरकारान केल्या। सामाजिक संकेतथळाचेर कांय अवैध चित्रफिती वितरीत जातात, जातूंत देशांतल्या कांय भागांत पाकिस्तानान हल्लो केल्ल्याचें दाखयलां। पाकिस्तानांतल्या प्रसारीत जावपी असल्या फटीच्या बातम्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय अशें कळकळीचें आवाहन सरकारान केलां। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक समितीन ह्या फटीच्या बातम्यांचेर खर निशेध उक्तायला। पयलीं जाल्ल्या दुसऱ्याच घडणुकांच्यो चित्रफिती प्रसारीत करून पाकिस्तान आपणे हल्लो केल्ल्याचे दावे करता, हाका बळी पडचे न्हय अशें नागरिकांक आवाहन केलां। पाकिस्तान असल्यो चुकीच्यो खबरो प्रसारीत करून भारतीय नागरिकां मदीं भयाचें वातावरण पातळपाचो प्रयत्न करता अशें केंद्रीय सुत्रांनी कळीत केलां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज बँक आनी वित्तीय संस्थांची सायबर सुरक्षा तयारेची समीक्षा बसका जाली। एटीएम रोख जमा आनी काडपाची मशिनां तशेंच सगळ्यो डिजिटल सेवा पुरायपणान चालू आसा आनी भौशीक वापरा खातीर उपलब्ध आसात अशी माहिती भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांनी दिल्या। नागरिकांनी चुकीच्या माहितीचेर आदारून रावचे न्हय तशेंच लागींच्या बँकांचे शाखे कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन केलां। दुसरे वटेन भारतीय तेल महामंडळान देशभरान इंधनाचो भरपूर सांठो आसा आनी ताची पुरवण सुटसुटीतपणान चालू आसा अशें आश्वासन दिलां। सगळ्यांक फावो तितलें इंधन मेळपाची खात्री दितना लोकांनी भियेनासतना आनी गरजे भायर धांवपळ करिनासतना सरकारी सुत्रांच्या माहितीचेर विश्वास दवरचो अशें सांगलां। घर मंत्रालयान सगळ्या राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक पत्र बरोवन नागरीक सुरक्षे संबंधी वित्ते घेवपाची प्रक्रियेचेर निर्देश लागू जाल्ल्याचें कळयलें। घर मंत्रालयान आपतकालीन विक्री विशीं राज्यांक पत्र बरयतना राज्याच्या आवाठान येवपी आपतकालीन ताक वापरपाची सवलत दिल्या अशें कळीत केलां। खबरापत्रान आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे
डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। पणजेच्या उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान बॉम्ब दवरिल्ल्याची म्हायती दिवपी एक संदेश सरकारी ईमेलाचेर आयिल्ल्यान इमारतींतल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक भायर काडले। बॉम्ब निकामी करपी पथक घडणूक स्थळार दाखल जावन फुडली तपासणी चालू आसा। हे विशीं अदीक म्हायती उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी महादेव आरोंदेकर हांणी दिल्या। मेल येयले आमकां कितें ब्लास्ट करता म्हणून। ओके सर कितल्यांक सुमार मेल येयली? मेल एक्झॅक्ट टायम सकाळी आयज येयली आनी आमी सकाळी चॅक केलें। ओके 3:30 पयलीं भायर सरा ना जाल्यार ब्लास्ट करता अशें म्हणून मेल येयली। ओके तुमच्या ऑफिशियल ईमेल आयडीचेर? हय पयलीं एक आमकां ऑफिसान बादेज म्हापसाक येयल्ली तशें सेम मेल आतां आमकां केल्या सो आमी पुलिशेक कळयलें। मेल धाडपी कोण मुप्पल लक्ष्मणराव @outlook.com तशेंच आसा। तर केन्ना 3:30 ब्लास्ट करप? इवॅक्युएट बाय 3:30 PM म्हणून मेसेज येयलें तितलें। तुम्ही सगळो स्टाफ भायर येयलो सर? स्टाफ भायर काडलो सगळो फूल एंटायर? PDSाक सांगला चॅक करपाक। ओके फूल एंटायर स्टाफ भायर काडलो न्ही? भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी टर्शरी कॅन्सर केअर कॅम्प इस्पितळ इमारतीच्या दुसऱ्या स्लॅबाची पळोवणी केली। बांबोळे तयार जावपी ह्या नव्या इमारतीची पळोवणी करतना गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे डीन शिवानंद बांदेकार आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांच्या मार्गदर्शना खाला बऱ्यांतली बरी भलायकी सुविधा थळाव्या लोकांक मेळची हे खातीर यत्न चालू आसात अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें। प्रोटॉन थेरपी गोंयांत यशस्वीपणान राबोवपा खातीर सरकार वावुरता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खबराकारांक म्हायती दितना सांगलें। आमी आयज दर फावट जशें SSPचें सुपरविजन आमी करताले दर फावट आमी स्लॅब जेन्ना घातला आयज कॅन्सराच्या हॉस्पिटलाचें सेकंड स्लॅब आमी घातला आनी गोंयचे जनते खातीर हे आमी जें सांगलेलें की बेगीन बेगीन आमी तें कमिशन आमी करपाक जाय म्हणून आमी क्लोजली मॉनिटर करता। ते देशाचे प्रधानमंत्री आमकां गोंयचे जनतेक आनी आमच्या परिसराचे जनतेक हे ह्या तरेचे आमकां हॉस्पिटल तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां गावला। देशाचे आमचे आरोग्य मंत्री आनी JP नड्डाजी यांचे मार्गदर्शन आम्ही कंटिन्युअसली घेता आणि त्याच बरोबर देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा की सगळ्यांक योग्य तरेचे कॅन्सराचे ट्रिटमेंट आमी दिवपाक जाय आनी प्रिव्हेंटीव हेजेर बी आमचें काम चालू आसा। त्याचबरोबर हे आयडेंटिफाय करपाक HSCC कन्सल्टंट अपॉइंटमेंट करपाक प्रोटॉन थेरपी खातीर आनी तो प्रपोजल आमी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न। HSCC कडेन एक वेगळ्या तरेची चर्चा आमची चल्ल्या म्हणजे प्रोटॉन थेरपी आनी प्रोटॉन हे ट्रिटमेंट जे आमी म्हणटा ते योग्य तरेन आमी ह्या परिसरान आमी घालपाक शकतले अशें म्हाका दिसता आनी फाटल्यान बी आमी अनावन्स केल्ले हे आमी फास्ट ट्रॅकार आमी व्हरतले। त्याच बरोबर हांगा आमी 2 बिल्डिंग्स आमी आयडेंटिफाय करता। डॉक्टरां खातीर एक बिल्डींग म्हणजे फ्लॅट्स आनी त्या तरेचे गोश्टी आनी एक बिल्डींग आमी एक पेशंटाक रावपाक म्हणून। मॉन्सून पावस लागीं पाविल्लो आसतना मॉन्सून पूर्व तयारे विशीं पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी ही तयारी वेळार जातली असो विश्वास उक्तायलो। पणजे शारांत कांय थळांचेर स्मार्ट सिटीच्या कामा अंतर्गत रस्ते खणपाचें काम चालू आसा ते विशीं उलयतना महापौर हांणी पणजे महापालिकेन मॉन्सून पूर्व कामां पयलींच हातांत घेतल्यात आनी कांय ठिकाणांचेर काम बेगीनूच चालीक लागतलें अशें तांणी सांगलें। We start our work at the beginning of Jan every year. So our work is
its completion also. I think there are only a handful of areas that are left. We've covered all those flood points. Now again we have to wait and check and see what the monsoon is going to be like. Last year it rained a lot. It was impossible for our drainage network to cope with it. Now, especially since also Smart City has de-scoped 2 of the main roads. I think that AB Road and 18 June Road have been de-scoped from their work. So the point of doing this whole thing was that the whole drainage network would connect and then into 18 June Road and then be sent out into the river. So that 18 June Road part has not happened as of yet. So we've done whatever we could in terms of preparedness. But now we have to wait and see what happens now with all of the other work. See, Smart City, we had gotten them to do a lot of our work the previous year. We, like say for example, whatever Smart City didn't do, we had done. The drain opposite the police station all was a Portuguese drain that used to get flooded there. So we had opened up that drain. There are a lot of areas that hadn't been opened up for the past 10-15 years. We've opened up those also. One area where Smart City helped us again was at AB Road itself. When we told Sanjeev, we sent him a letter regarding all the flood. And then they had helped us with that. But now the main point of doing all of that was basically to make sure that 18 June Road is functional also. Because there's a main drain that runs under 18 June Road. So Smart City was supposed to open up that road as part of this thing, but that is not being done. If they are not doing the drainage network, then there's no point them being in the city. If it's just paver work, so that I believe should be finished as soon as possible. So they've told me that they should be done around the 31st of May. So that is when I want to take a round and check and see what they've done. So whatever they've not done properly, they have to immediately reinstate. दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयान आपत्ती व्यवस्थापन दळाक हवाई हल्ले आणि ब्लॅकआउट प्रोटोकॉल अंतर्गत मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. हवाई हल्लो आणि ब्लॅकआउट जाल्यार सगळी आपत्कालीन केंद्रां कार्यान्वित आसतली. तशेंच थळावे व्यवस्थापन, सैन्य दळ आणि प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वय साधचो अशें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी जारी केल्ल्या परिपत्रकांत जारी केला. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी, संयुक्त मामलेदार हांकां कार्यालयीन वेळा उपरांत लेगीत ऑनलायन पद्दतीन अर्ज निकालान काडपाचे अधिकार दिल्यात अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी काडिल्ल्या निर्देशांत नमूद केला. इतल्या मजगतीं गोंयांत ड्रोन वा मनीसबळ नाशिल्ल्या हवाई वाहनांचे ऑपरेशन उड्डाण वापराचे तत्कालीन बंदी घाल्या. उल्लंघन करप्या आड गुन्यांव नोंद करपाचे निर्देश उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केल्यात. फार्मागुडीच्या सनातन संस्थेन सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव हो आंतरराष्ट्रीय पातळीवयलो आध्यात्मीक जागृतायेचो महोत्सव 17 ते 19 मे मजगती गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानार आयोजित केला. हातून 23 देशांतले दिग्गज, वेगवेगळ्या संप्रदायाचे संत महंत, देवळाचे विश्वस्त तशेंच 25,000 परस चड साधक आणि भाविक वांटेकार जातले अशी माहिती सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय म्हणयारे चेतन राजहंस हांणी खबराकार परिशदेन दिली. ह्या परिशदेन आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संतोष घोडगे, संस्कृतीक न्यासाचे जयंत मिरिंकर, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दळाचे नितीन फळदेसाय, कुंडय तपोभूमी पद्मनाभ संप्रदायाचे सुजन नायक आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या महोत्सवाक 1000 वर्सां पोन्ने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गोंयांत हाडटले अशी माहिती तांणी दिली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पोप लिओ 14 हाका मना काळजांतल्यान परबी भेटयतना भारतीय नागरिकांच्या वतीन शुभेच्छा भेटयल्यो. पोप मुखेलपण करपी कॅथलिक चर्चीच्या फुडारपणाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केली. तशेंच संवसारीक शांतताय, एकात्मता आनी सेवेचो प्रसार करपा खातीर ह्या नेतृत्वाचें मोलादीक म्हत्व अधोरेखीत केलें. एक्स हँडलाचेर घातिल्ल्या एका संदेशाचेर घाल्ल्या प्रधानमंत्र्यांनी सामाजीक मूल्यांक फुडें व्हरपा खातीर पोप हांचे बरोबर सातत्यान संवाद आनी संबंद दवरपाक भारत देश कटिबद्ध आसा अशें सांगलें. इतल्या मजगतीं काल वॅटिकनच्या बाल्कनींतल्यान थंय जमिल्ल्या समेस्तांक अमेरिकेचे रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्त हांची नवे पोप म्हूण निवड जाल्या उपरांत पीस बी विथ यू ऑल असो संदेश तांणी दिलो. 133 कार्डिनलांच्या समूहांत एका मतदाना वरवीं नव्या रोमन कॅथलिक चर्चीच्या मुखेल्याची वेंचणूक जाल्या उपरांत सिस्टीन कॉपेलाच्या चिमणेंतल्यान धवो धुंवर सोडून हो संदेश समेस्तांक धाडलो. उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी पाकिस्तानाचेर नेम साधतना आयज भारतीय सशस्त्र दळाच्या कारवाये मुखार पाकिस्तान दुबळो पडला अशा उतरांनी खर टिका केल्या. प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दे करके आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है. भारतान आतंकवादा आड चलिल्ल्या कारवायेन भारताच्या नागरिकांनी या परिस्थितीन देशाच्या सेनेबरोबर पुराय देश म्हूण एकवटीत रावपाची गरज आसा अशें मत योगी आदित्यनाथ हांणी उक्तायलें. आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा. हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्ताना आड चलिल्ल्या कारवायेचे समर्थन करतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान भारताचे नेतृत्व आणि भारतीय सशस्त्र दळाची तोखणाय केल्या. ऑपरेशन सिंधूर अंतर्गत देशाक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान घेतिल्ले योग्य आणि सशक्त पावल आसा अशें मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यावळीन RSSचे मुखेली मोहन भागवत हांणी उक्तायलें. ऑपरेशन सिंधूर देशाच्या सुरक्षे खातीर आवश्यक आसा आनी संघ पाकिस्तान भारताचे शिमेर चलिल्ल्या हमल्यांची खर निंदा करता अशें सांगलें. ह्या परिस्थितीन सगळ्या नागरिकांनी एकवटीत रावपाची गरज उक्तायली. भारत आणि पाकिस्तान मजगती चालू आशिल्ल्या तणावामदी पाकिस्तानात तांच्याच नागरिकां भितर असंतोष पातळ्ळा आणि भयाचे वातावरण आसा अशें दिसून आयला. पाकिस्तानचे एक खासदार पाकिस्तान संसदेन रागान तांच्याच प्रधानमंत्र्या आड उलोवप केले आणि तांकां भितरो फुडारी अशा उतरांनी आपली तिडक उक्तायली. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे नाव घेवपाक लेगीत तांकां भंय दिसता अशें म्हणत पाकिस्तानी खासदारान आपल्याच प्रधानमंत्र्यांची धिंड काढली. अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं. लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को.
सध्या उपराशिल्ल्या परिस्थितीक लागून आणि देशाच्या सुरक्षेच्या फाटभुंयेर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान चालू आशिल्ल्या IPL T20 क्रिकेट सर्तीच्यो फुडल्यो सगळ्यो मॅचीस स्थगीत केल्यात. भारत पाकिस्तान तणावाच्या फाटभुंयेर क्रिकेट नियामक मंडळान ही म्हत्वाची भूमिका घेतल्या. IPL क्रिकेट सर्तीचे फुडले वेळापत्रक आणि खेळ जावपी स्थानांविशीं फुडली म्हायती परिस्थितीचो नियाळ घेतल्या उपरांत आणि संबंधित अधिकारिणी बरोबर चर्चा केल्या उपरांत घेतले अशी माहिती क्रिकेट नियामक मंडळान दिल्या. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे चडांत चड तापमान 35.5°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.1°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. नवी दिल्लीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बसकेक नेट. संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि घर मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्वां जारी. पाकिस्तान नागरी वस्ती आशिल्ल्या शारांक लक्ष्य करता तुर्कीच्या ड्रोनांचो पाकिस्तान करता वापर. विदेश मंत्रालय आणि भारतीय सैन्य दळाच्या जोड पत्रकार परिशदेन माहिती. घर मंत्रालयान राज्याच्या मुख्य सचिवांक बरयले पत्र. आपतकालीन ताक वापरपाची दिली सवलत. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी हवाई हमले आणि ब्लॅकआउट परिस्थितीत मार्गदर्शक तत्वां केली जारी. ड्रोन वापराचेर घाल्या बंदी. भारत क्रिकेट नियामक मंडळान IPL सर्तीतले खेळ केले स्थगीत. देशाच्या संरक्षणाच्या दिकेन घेतले मुखेल पावल. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.